सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. संपलोल्या स्टीफन फर्नांडीस हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. संपल्यार एक म्हयनो भरता. त्याच बरोबर बर्थडे निकायला कुथिनो आनी सावियो पेरेरा देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर कार्दोज वाडो हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. एल्माना मार्टिन्स de Silva, Alex Fernandes, Alfiza Viegas, Vina Viegas, Ederin Lopes, Lucia Fernandes, Xavier Lopes, Fanny de Silva, Alexino de Souza, Pascual de Souza. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सोव्या आसूं. सर्वेस्परा आमची काकूत कर कित्याक तुजे विरुद्ध आमी पातळ केला. सर्वेस्परा तुजी काकूत आमकां दाखय आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाक सांबाळ. बऱ्या कन्यांनी ताची जीण सदां सुफळ करूंक तांकां शिकय. अशें ह्या संवसारांत तुजी बुजवण तांकां दी आनी मोयपासान सुर्गेच्या देण्याक तांकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेरेमायस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमायसाच्या दुस्मानांनी म्हणले, याद तर जेरेमायसाचेर आड एक नाडबूल सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समृद्धी विणे उरचो ना. न्हय म्हूण जाणार बुदी विणे आनी प्रवादी शब्दां विणे उरचे नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयले आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलाटां घालुया. सर्वेस्परा दोयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोण काडटात. ताचे पासत विनोदी करूंक तुजे शिरोंत तांचे वेली निबारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या झाडान म्हाका पडूं दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्वरा विस्वासी देवा. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडटा. सोभोंवतणी विरांतीचो कलकलो. सगळीं बरोबर म्हजेर चावळतात. म्हजो जीव काडूंक मान्य ओजितात. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोव्या आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तम. वैमान तुका सुमया. जेजू जेरुजाल्याक सोडून वेतालो आनी 12 दिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुजाल्याक सोडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकांच्या हातांत घालतले. ताका मोन्नाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मुस्कुऱ्यो करूंक ताका जर्मण मारूंक आनी कुर्सार खिडावूंक ताका ओनभावार्थ्यांचे सुवादीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे चडशीं आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोली भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी तिणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाळ केलो, कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो तें पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा चडशीं आपोवन हाडून सांगलें, ओन मदीं तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्तेचो भार तांचेर घालतात. पूण तुमी जाणत, तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सुडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबू बिरानो, आयचें शुभ वर्तमान सुरू जाताच आमकां मेळटा. जेजू जेरुजाल्याक सोडून वेतालो. निमणी जर्नी ताची निमणी यात्रा जेजूची जेरुजाल्याक आनी मागीर ताका दोत्तले मात्तले सगळें बरयलोलें आसा. पूण चलता आसतना बाराबर जेजू बाराबर आनी जेजू थिंगा पिलग्रिम्स म्हणजे यात्रेकार जायते आसतले थंयसर. सगळो लोक चलून वेता आसतना कितें तरी इम्पॉर्टंट सांगूंक जेजू आपल्या 12 शिसांक कुशीन काडटा. सेपरेट वता तांकां आनी तांकां सांगता विथ क्लॅरिटी सारकें कितें घडटलें. आनी कितें घडटलें? मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातांत घालतले. हँडेड ओवर टू द चीफ प्रिस्ट. ताका मोन्नाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मुस्कुऱ्यो करूंक ताका जर्मण मारूंक आनी खुर्सार खिडावूंक ताका ओनभावार्थ्यांची सुवादीन करतले. आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. बाराबर होप आसा, जेजू जिवन जातलो. पूण ताका हातान घालतले याज्ञिका. कोण घालतले? चीफ प्रिस्ट, याज्ञीक आनी स्क्रायब्स, थियोलॉजियन्स आमी म्हणटा, जुदेव धर्माचे एलीट. ते ताका पयलो हेरोदीच्या आनी मागीर कायफास, पयलो कायफासाच्या, मागीर हेरोद आनी मागीर पिलात, अशें तांकां तांच्या हातान घालतले. हेरोदीकूय ते मानून घेनासले. हेरोद ते एथनिकली नॉन ज्यू म्हणटाले खरें, पूण जुदेव लोक ताका मानून घेनासले. पूण ही वॉज फोर्स टू प्रॅक्टीस ज्युईश रिलीजन. टेंपलान पासून वेतालो म्हूण थोडी कडेन बरयलोलें आसा. पूण ताका नुमियाल्लोलो रोम चलयताले सरकार म्हणटच ताका एक पोजिशन दिलोलें ही एरिया पळोवंक. आनी मागीर आमचो पिलात
अनबावटेचे घालतले मागीर रोमन सोल्जर्स ताका मारतले दोंगराचेर व्हरतले बट जिजस इज व्हेरी क्लियर हांव हे भाशेन मोत्तलो आनी ते सांगता पूण हांव फकत मोच्चो ना हांव जिवन जातलो म्हणजे हांव म्हजें राज चलयतलो सारकें क्लियर सांगता तांकां सगळे शीज बाब बरे भाशेन आयकतात पूण जेबेदेवाची पुतांची आवय ती येवन म्हणटा तिचे मोतीन आजून वचोना कसले जेजूचे राज ते आनी कसलो जेजू राजा तो ती जाण राजा म्हणून तांचे भाशेन तुज्या राजांत एकल्याक दाव्याक दुसऱ्याक उजव्याक म्हणजे होम मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर तांकां कर आतांच्या टर्म्सांनी आमी वापरले जाल्यार संवसारी राजा आजून पासून ती चिंतात आनी तेन्ना जेजू म्हणटा हांव पियेतलो ते पात्र तुमी पियेतल्यात ओय प्रॉबब्ली दे आर थिंकींग ऑफ अ फेस्टीव मील गॉबलेट ऑफ नायस वायन बरो म्हारग सोरो वायन ते पियेतले ताचे बरोबर आजून तांचें मन एक्सटर्नल किंगडम संवसार पळयता ते भाशेन आसा मागीर जेजू म्हणटा तुमी पियेतल्यात दोगूय घोडे पियोंक सारके पावोंक नात जेजू खबर करताले खाल सफरींग डेथ सगळे जेजूचे शीस असले मार्तीरपण मेले एक्सेप्ट जॉन जुआंव पूण ताकाय एक्झायल धाडलो पातमोस सो मच ऑफ इमोशनल स्पिरिच्युअल सायकोलॉजिकल सफरींग ताकाय सोंसचें पडलें पूण तो मार्तीर मरूंक ना पूण दुसरे तरेचे मार्तीरपण ताका भोगचें पडलें जाकोब आसा ताका हेरोद आंतिपास आनी 44 AD ताची गोमटी घातली फर्स्ट एमंग ऑल द अपॉसल्स 12 जाणां मदले तो पयलो ताचो जीव घेतलो पूण तांचें मन हें आसलोलें पयलीं मागीर तांणी मानून घेतलो जेजूक सारकी शिकवण मेवली जिवी दिलें ते कुशीन जेजू आज आमकां एक संदेश दिवंक सोदता तुमी म्हज्या राजाचे परगोटणार बागेली जावंक सोदतात जाल्यार ही वाट तुमी विचून काडूंक जाय सेवेची खालतीपणाची मार्तीरपणाची जायत्यो वस्तू आमकां सोंसच्यो पडटल्यो देवाच्या राजा पासत आनी देवाच्या राजा पासत ह्यो वस्तू सोसूंक हें मार्तीरपण अदी करून स्पिरिच्युअल मार्टरडम आमी म्हणटा तें इमोशनल मार्टरडम हें घेवंक आमी तयार आसची गरज आसा भेटवणे वेळार गायन गावुया C7 बापा काकुतीन पडे पान 31 C7 पेज 31 म्हज्या बाबा भयणांनो हें आमचें बलिदान सुरपुद्विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे भोवीत सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी ह्या देण्या घेण्या वरवीं आमच्या पातकाच्या बांदपासांतली आमकां सुटय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उपासा वरवीं आमी तुका दिन वासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरवीं आमचे पातकी गोर दोंबावून आनी आमकांच उणें करून दुबल्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतले. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां सांगाती एका ताळ्यान तुजे मोहिमेची स्तुती गायता. बापा, सर्वेस्पोरा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco go Sumyawi Olokata Ani ekashikle Bieto Title Pauli Tu borotesu Tu genoro देखून सर्वेस्परा, जेजूच्या मोन्नाच्या पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. स्टेफन, तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मोन्नाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचो तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलोतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता.
अशें बागेमोत आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागेमोन जुजे तिचो पुती बागेमोन दोन मृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोब्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कडच्यान शेवतना आमी गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 पान 62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसा म्हज्या कुडी लोकांक खोशी दादो साया. म्हज्या जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसा म्हज्या कुडी लोकांक खोशी दादो साया.
जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे उंडो मोडून वाटा जीवन भरून वचा तुम्ही चुडो जाया दुसऱ्यांक जीवन भरा उंडो मोडून वाटा जीवन भरून वचा तुम्ही चुडो जाया दुसऱ्यांक जीवन भरा जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, जे कितें अमोर जिविताची खात्री जावंक तुजी कशी जाली ताचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावूं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोगाळ बाबा भयणानो, एंथनी तयार रावला घेवन ह्या नोवी केल्यांत वेल फॉर द सिबोरियम आनी आमच्या लागीं असलीं आसूंक नात ह्या पासत 3 नोवी केल्यांत. आतां तुमी पळयतात मातशें सोलम ते
आनी पयल्या मिसाक हांवें मागलोलें कोणूय दिता जाल्यार दिवचें म्हूण पयलेंच गेलें सगल्यांनी दिलें कोणें म्हणटच असलीं भावां भयणां आसात हांगासर आमचे मदें तुमकां काळजांतान दिनवासता जो सहकार तुमी आमकां दितात तो एक पावट दिलें म्हणटच इगोजेचे पयशे मागीर इगोजेक उत्तात आनी इगोजेचे पयशे मोडूंक पडोनात हे भाशेन आमी आनीक मिसाल हाडल्यात नवे मिसाल आनी इंग्लीश चॅपल एडिशन म्हणटा आमी ताका ते मिसाक वापरतात तुमी तो दिले जाल्यार आमी इगोजेचे सद्या पयशे मोडलेले आसात ते मनान आसता ही म्हजी वस्त हांवें इगोर्जेक दिल्या एक पाट दिल्ली म्हणटच ती इगोजेची पूण जेन्ना तें कंट्रिब्युशन हांव कोत्ता तें इंटेंशन आसता ऑल्दो चर्च हॅज ऑलरेडी पेड आय गीव दीस मनी टू द चर्च सो दॅट चर्च डजंट हॅव टू ऑल द पेड पूण ते मागीर ते इगोजेचें मोडूंक ना कशें हांवें म्हजें दान कशें जाता हे भाशेन तुमकां दिवंक जाय जाल्यार ऑफिसान तुमी मेळची ना जाल्यार फादर सुकोराक म्हाकाय मेळची पूण तुमच्या उदारपणा पासत तुमकां दिनवास आयज आमी 5:30 आमाराल वाड्यांत बेटेक वेतले चड न्हू आयज थोडीच 15 वा 16 घरां कोत्तले सुर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमच्या वचनांत सगळ्यांक आसूं. सुर्वेस्पोरा तुज्या सेवकांक सुबामपणी तुजी सासाय आनी कृपा लाभय कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां दी भावपणाच्या प्रितीमोगान तांकां बोर आनी तुजे भोक्तीन सदांच तांकां सांबाळ क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. निसुरपूत विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मागणे स्वामिगेलीक स्वामिगेल महाबडव्या लोडयेच्या दिसा तूं आमकां राख देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धुमकी दिव म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोटे आत्म्याक हेमकोणांत लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक झळपलटात आमेन. भोवभाग्यवत मारी तूं आमचो सदांकालचो आदार तूं आमचो आसरो आनी आमचो बरवासो आयज आमी तुका भेट करून आयल्या तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आदाराचे माई आमी तुजो मोग कोत्ता आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तल्या दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ती भितर आमी सोद कोत्तल्या म्हूण वासिता पदवेदार माई आमकां उपकार जोडून दी खायलांचेर सोय धरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सबोन मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत सदांकाल आदार दितली माई आमचे पासत विनोदी गोर सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी माई मारीच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाकासोऱ्यान तुवें बदल्लें तुजी मायेच्या आसऱ्या खाल आमी हांगा जमा जाल्या आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमकां हे उपकार मानून घे आमेन. ह्या आदाराचे माई आमी तुका उलो मागता जिव्यांक सांबाळ मोतेल्यांक पाव ताळण्यांत आमकां थिराय आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय दिसपट्यांक गुरजांनी मागणे
हे आदाराचे माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता कौस्तूक उस्के कोती विघ्नां सकेस्टां ह्या आमचे निर्भाग हाडलेले कोरीस ह्या ओचोण्यांनी आमची दोयेन जतन कर तुज्या पुताच्या कोस्तान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सुस्तिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी आमच्या पापसाहेबाक बिस्साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मुनीस बाबाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेशे कर म्हूण आमी मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण आमी मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक मेलोल्या सोमेस बाबात्याच्या आत्म्यांक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण आमी मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक आतां आमच्या मनांतल्यो ताचे पयलीं मिडल इस्ट हांगासर झूज चलता तें शांत जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक आतां आमच्या मनांतल्यो सगल्यो खाशा गरजो आदाराचे माई थंय घालुया Mari povitrata, tu kormaicia noliani, sasodana raci mai, ore amka payalagi, tu živi in malo. बावर तांचे मागणे हे आदाराचे माई तू गिरेस सोशी उदार देवाची सोर देणी तू आमकां वांटाय आमा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांतान तू आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेतांव ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये आतां आमी सर्वय समय आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या सक्तीमोन शरणकाल जियोक आमकांच वोपून दिवया नमान मारये कृपेन बोलले सर्वेस्वर जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवती वर्ये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमची पासत विनंती करे देवाची बागीमत माई क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आमकां ज्या काळजांतान तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फोड सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी आमेन पिडेवंता पासत मागुया सुम्या कुडीची असक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसलोल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन वेगीच तुजे दयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमचो सुमी जेजू क्रिस्त तुमची संगत आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमची सोवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमची पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक
आनी तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मेमोरारे भोव कोनवाडी आंकवार मारी उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजूत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरमाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे तुजे सोडशीं हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखीस तुजे मुखार उबो रावतां. देवाच्या पुताची माई म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. जिवितातूं उजवाडातूं हें गायन आमी गावुया. K4 पान 141 K4 पेज 141. Jivita